नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. दर्यादेग वाठारांत बोगस डेंटिस्टांचो सुळसुळाट. फॉरेनरांक तशेंच थळाव्या लोकांक चल्लां नागोवपाचें काम. लोकांनी रावचे सादूर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें विधान. परवरी टीव्हीएस शोरूमा खातीर राती उसरा भिरांकूळ अपघातात तिगांक मरण, 2 गंभीर जखमी. कोलवेचो ट्रॅफिक सेल डिनोटिफाय करचो म्हूण कोलवा पंचायतीन घेतलो थाराव. वाघ संरक्षित वाठार अवश्य करचो, मात पयलीं रानांनी लावपी लोकांची घरां आनी उत्पन्न तातूंतल्यान भायर काडात. कामगार फुडारी आनी 70चो थळावो पुती गांवकाराची मागणी. ताळगांवां भाज्जेचो मळो फुलयता 70 वर्सां पिरायेचो शेतकार. तरणाट्यांनी व्हरचें हें दायज फुडें. शेतकारान मारला उलो. आनी ब्रह्मकर्मळे सत्तरी ब्रह्मदेवाचे आठवाठान देवस्थान समिती आनी थळाव्यांनी लायले वडाचे झाड. सैमाचो आदार करीत भूतकाळाची जाणीव दवरून थळाव्यांनी लायलें झाड. आतां पळयात खबरो विस्तारान. गोंयान खास करून दर्यादेग वाठारांनी बोगस डेंटिस्ट वावुरतात. ह्या डेंटिस्टा कडल्यान विदेशी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार चालू आसात. डेंटिस्ट संघटनेन ह्या प्रकाराची दखल घेवन पुलिशेन कागाळ करपाक जाय. पुलिशेन कागाळ आयले उपरांत तांचेर योग्य ती कारवाय जातली, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. म्हाका दिसता एट प्रेजेंट आयच्याय घडी when I see the coastal belt so many dentists are practicing, but एक गजाल चुकून म्हणजे माझ्या कडेन फाटल्या 2-3 कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता that the few bogus doctors are also there, those who are practicing at a coastal belt. It is a responsibility of the you people. बऱ्याच जणांक दिसता सरकारान तांकां धरचें आनी व्हरचें मरे, बट सरकार धरून केन्ना व्हरतलो? कोण तरी तांची कंप्लेन आमचे कडेन दितलो तेन्नाच धरून व्हरतले. गोंयचे मनीस न्ही, गोंया भायले लोक हांगासर येवन आपूण डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागल्या आनी बरेचशे फावटी फॉरेनर्स जे येता अशा पद्दतीत लोकांक लुटपाक लागल्या. आनी इफ दीस मेसेज गोज दॅट वील अफेक्ट युअर प्रॅक्टीस इन फ्युचर. ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे युअर डेंटल एसोसिएशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स आनी अशे जर बोगस प्रॅक्टिशनर जर कोण आसत जाल्यार तांकां पयल्यान पयलीं आयडेंटिफाय करून विथ युअर फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस किंवा डेंटल एसोसिएशन किंवा द पुलीस कंप्लेन दिवपा खातीर कोणीच फाटी फुडें रावपाक जायना, ती करपाची गरज आसा. परवरी टीव्हीएस शोरूमा मुखार शेनवारा उसरा राती भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात तिगांक मरण आयलां, जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसा. जखमी आशिल्ल्यांची एसपी नितीन वाल्सन हांणी जीएमसीत वचून वासपूस केली. नेमको अपघात कसो घडलो हाचे विशीं एसपी नितीन वाल्सन हांणी आमकां म्हायती दिली. कार भरपूर वेगान आशिल्ल्यान चालकाचो कारवयलो ताबो सुटलो आनी हो अपघात घडलो, अशी म्हायती एसपी नितीन वाल्सन हांणी आमकां दिल्या. नेमकें हें प्रकरण कितें आयकुया. परवरी फेटल एक्सिडंटाची एक आमी लेटस्ट अपडेट घेवन येयल्यात. फुडले इन्व्हेस्टिगेशन कोर्ट चालू आसतना एसपी नॉर्थ नितीन वाल्सन जीएमसीन वचून जो सर्वायवर आसले एक्सिडंटातले जे आतां मेडिकल ट्रिटमेंट घेतात जीएमसीन तांकां वचून मेळ्ळें. तेंच्यांनी ट्विटा वरवीं ही म्हायती दिल्या आनी ट्वीट करून तेंच्यांनी सांगलां, विजिटेड जीएमसी अँड इंटरॅक्टेड विथ वन ऑफ द सर्वायवर्स ऑफ परवरी एक्सिडंट. Prima facie, it appears to be a self-accident. Parvarim peers taking necessary legal action, praying for the 3 departed souls and for the other survivor who is grievously injured. आता जो प्रथम दर्शनी तपासा वयल्यान दिसता कितें हो सेल्फ एक्सिडंट म्हणून तेंच्यांनी ट्विटरा वरवीं सांगलां आनी लिगल कारवाय कितें करूंक जाय, कायदेशीर कारवाय कितें करपाची ती चालू आसा. आनी तेंच्यांनी आमी आत्ताच ह्या बद्दल तेंचे कडेन उलयले. तेंच्यांनी सांगलें कितें एक फॅमिली आसली जी मेरशे गेल्ली तेंचे फॅमिली मेंबराक हाडपाक.
एक वेडिंग खंयचे तरी रिलिजियस फंक्शन आसलें, ते रिलिजियस फंक्शनाक तांकां व्हरपा खातीर ते मेर्शे येयल्ले. मेर्शेच्यान गाडी भायर सरतना ही गाडी पर्वरी पावतकूच आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी वचून झाडाक आदळ्ळी. हितून आतां जेन्ना जे कोण इंजर्ड आसात GMCन तेजे कडेन उलोवंक गेलो ते ह्या स्टेटीन आसले डिटेल्स दिवंक पावनासले. पूण अशें सांगूं येता की ड्रायव्हर आसलो तो खंय तरी न्हिदलो आनी हो एक्सिडंट जालो असो अंदाज पोलीस लायता. फुडलो तपास पर्वरी पोलीस करतात. फुडल्या अपडेट्सा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. कोलवेचो ट्रॅफिक सेल डिनोटिफाय करचो म्हूण कोलवा पंचायतीन थाराव घेतला. हो थाराव ते सरकाराक धाडटले. ट्रॅफिक पुलीस पर्यटकांची सतावणूक करतात म्हणून खंय हो थाराव. तशेंच भटकी सुणी आनी गोरवां खातीर शेड उबारपाक पर्यटन खात्यान तांचे कडली थोडी जमीन पंचायतीक दिवची अशें पत्र पंचायत खात्याक बरयतली. त्या भायर नुस्तें मार्केट नव्यान बांदपाचेरूय पंचायतीन आयतारा ग्रामसभेत थाराव घेतलो. फिश मार्केटाक लागून फिश मार्केट रेनोवेट करपाक, सो तेजे एक रेजोल्यूशन दिलें. ऑलरेडी पंचायतीनूय फॉरवर्ड केल्लो प्रपोजल, इन्स्पेक्शन बी सगळें गेलां, सो द फायल इज इन प्रोसेस. आनी दुसरें एक डिनोटिफिकेशना लागून गेलां फॉर द ट्रॅफिक सेल, सो तें एक रेजोल्यूशन मूव केलो सगळे ग्रामसभा मेंबर्सान. ते ट्रॅफिक सेला लागून जायते ट्युरिस्टांकूय हॅरसमेंट जातलें. आनी ऑलरेडी असेंब्ली पासून उलयलें मग ते पॉयंट तो रेज केला, CMान तसो एश्युरन्स दिलो, बट तेमी ग्रामसभा मेंबर्सांनी रेजोल्यूशन मूव केलो and they are requesting the CM to look into this matter. Today for the Gram Sabha on 3rd September I have put a letter. Now this letter is regarding 3 points. One is the cleaning, the beach circuit cleaning this thing which they had stopped. But I appreciate the panchayat that they have started cleaning it back again. But to generate some income, I have suggested to charge the buses which are there, to charge them some nominal fee. The main important issue was the dogs and the cattle that are straying on the beach. See, there are a lot of dogs. There is no control over the population of the dogs. Now I have got a guy who is an animal lover who wants to take care of the dog. My proposal was to just give him a small space where he can put the dogs in a small shelter, sterilize them and take care of them. So last time I had put this letter, nothing happened. The panchayat is saying they don't have space. I told them, there is so much of land available with the tourism department. Take some land from them. वाघ संरक्षित वाठार अवश्य करचो, मात फाटल्या शेकड्यांनी वर्सां थंय रावपी लोकांची घरां उत्पन्न तातूंतल्यान भायर काडात अशी मागणी कामगार संघटनेचो फुडारी आनी 70रीचो थळावो पुती गांवकारान केल्या. सरकारान अभयारण्याचे सीमेर रानटी जनावरां खातीर वणत बांदची अशी मागणी पुती गांवकारान केल्या. वाघ संरक्षित वाठार अवश्य करचो, मात ते राना वाठारांत फाटली कितलीशींच वर्सां रावपी लोकांची घरां आनी उत्पन्न भायर काडचे अशी मागणी पुती गांवकारान केल्या. कांय वर्सां फाटीं सरकारान सावंत कारापुरकार समिती स्थापन केल्ली. हे समितीनूय सरकाराक ही सुचोवणी केल्ली. ताचे सरकारान फुडें कितें केलें काय म्हणून पुतीचो प्रश्न. रानटी जनावरां खातीर शिमिटाची वणत बांदची म्हणून पुतीची मागणी. जेंका कोणाक कांय खबरच ना, म्हणजे जे समुद्राचे देगेन लोक रावपी आसात, ज्या जाग्यार हे ना, फॉरेस्ट ना, अशे कडेन लोक रावतात, तेजेर आज चड उलयतात. कारण ताका फॉरेस्ट म्हटल्या नंतर पयली गोश्ट लक्षात दवरपाक जाय की हे फॉरेस्ट जे आसा ते फॉरेस्ट आमीच राखून दवरले नासत. निदान 70रीतले फॉरेस्ट तरी आजूनय आमी राखून दवरले नासत. आनी जर 70रीचे फॉरेस्ट जर कोणी पिड्ड्यार केला जाय जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान पिड्ड्यार. आनी जर टायगर रिजर्व केले जाल्यार पयलीं लोकांक टायगर रिजर्व करप की ना करप हाजेर हांव डिस्कशन करीना. ते सरकारान डिसिजन घेवपाक जाय. हे जे लोक आसात जेणी ही रानां सगळीं आजून पर्यंत सांबाळून दवरल्या, त्या लोकांक भायर काडटले तुमी त्या एरियांतल्या, हें पयलीं डिसिजन जावपाक. म्हणजे हांव हायकोर्टाचेर कमेंट करिना, पूण हायकोर्टान जे आसा तेंच्यांनी एक विचार करपाक जाय की वस्तुस्थिती कितें आसा पळय पयलींची ती स्टडी करपाक, डिसिजन घेवच्या पयलीं. मागीर
हांवें पयलीं म्हाजो स्टेटमेंट आशिल्लो ज्या वेळार डिक्लेअर करता अशें म्हटलें त्या वेळार हांवें म्हाजो स्टेटमेंट केलो तुमकां वायल्ड लायफ रिजर्व बी सगळें करात पूण पयलीं ह्यो प्रॉपर्टी आसा त्यो प्रॉपर्टी ते इतल्यान भायर काडात जे हायकोर्टान सांगलां आनी त्यो हायकोर्टान ताका हें घालात भिंत घालात म्हणजे ती जनावरां जीं आसा ती हे एरियेत येवंक जाय सरळ प्रोटेक्शन वॉल घालात आनी ते हें करा न्हू मार्कींग करा आनी घाला वॉल आनी त्या जनावरांक ते वटेन ताका मारपाकय मागीर कोण वयचो ना आनी आमचें नुकसान जावचें ना जर तशें नोटिफाय करता जाल्यार आमी हेल्प करा पूण पयलीं ज्यो जमनी आसा त्यो भायर काडा भितरल्यो ज्यो ज्या गेली 70-80 वर्सांच्यो आमच्यो जमनी आसा आमी थंय काजू चडशे आमचे काजू प्लांटेशन आसा हें जर काजू प्लांटेशन तुमी भायर काडा आनी मागीर करा परत वायल्ड लायफ करा जाल्यार आनी करा आतां म्हाका एकच पॉयंट आवट करपाचें आसा की जेन्ना पळय आमी आंदोलन केलें त्या वेळार आमकां थंड करपा खातीर सरकारान 2 कमिटी नेमली एक सावंत कमिटी नेत्रावळी आनी काळापुरकर कमिटी मादर ताणें रिपोर्ट दिलो म्हाका दिसता 2007 का कितें रिपोर्ट आसा एक्झॅक्टली इयर ताका याद ना वर्स जालें तो रिपोर्ट दिला पळय त्या रिपोर्टाचेर अजून सरकारान कितें एक्शन घेतल्या त्या रिपोर्टान क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की हे जे वायल्ड लायफ आसा त्या वायल्ड लायफान लोकांची घरां आसात लोकांचे कल्टिवेशन आसा जमनी आसात लोकांचे आनी कल्टिवेशन केल्लें आसा म्हणजे प्लांटेशन आसा मोस्टली काजू प्लांटेशन पासून चड आसा आनी थोड्यांची कुळागरां आसात बाकीची भाटां आसात तर हे पयलीं भायर काडा ते अजूनय काय तेजे निर्णय ना म्हणून पयलीं जर निर्णय घेवपाक जाय जाल्यार पयलीं नोटिफाय करच्या पयलीं बाउंड्री घालात तेका हें भिंत घालात आनी मागीर नोटिफाय करा नाजाल्यार पयलीं नोटिफाय करून तुमी मागीर करतले हें खंयच जायना अजून 6 सारकें धरणाचें पुनर्वसन अजूनय जावना कंप्लीट आमचे अंजुनाय धरणाचें अजूनय सारकें पुनर्वसन सारकें कंप्लीट जावना आनी हें फाल्यां जातलें अशें म्हाका तरी दिसना कित्याक आजकाल जे आसा लोक राजकारणात जे लोक आसात तेंचे जर पळयलें जाय जाल्यार तांकां गरीब लोकांचें कांय पडलेलें ना फक्त स्किमी करपाच्यो आनी कितें करपाचें प्रोग्राम करपाचे आनी दीस काडपाचे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ल्हव ल्हव शारीकरण जावपी ताळगांवां बोटार मेजपा इतले भाजयेचो मळो फुलोवपी शेतकार उरल्यात. तरणाटी पिळगेचो फुडाकार आनी सरकारा कडल्यान मजतीची आस्त ते उक्तायतात. शेतां हेच तांचे उपजिविकेचें साधन. हे राखून दवरपा खातीर ताळगांवचो जाणटो शेतकार नवीन उपक्रम राबून अजूनय शेतांत वावुरता. हो ताळगांवचो 70 वर्सां पिरायेचो जाणटो रामदास सापेरकर. सापेरकर हो पॅशनान इंजिनियर आनी राजसर्तीत फुटबॉल खेळगडो. आतां दोनूय क्षेत्रांतल्यान निवृत्ती घेतल्या उपरांत तो शेतांत राबता आनी शेतां म्हणटात तें ताचें पोट. भाताच्या पिकावळी सयत सापेरकर आपल्या मळ्यांत भेंडी, वाली, तवशी, कणगां, चिबडां हे सारकिल्ल्यो गांवठी भाजयो आनी फळां उगयता. हे सगळे सरकारी मजत घेयनासतना ते भायर तो सेंद्रीय पद्दतीन सारें वापरून ही पिकावळ पिकयता. हांगाचो हो हांवें मोळो पळय हें केला ह्याच वर्सा हांगा लेवल करून फातर बितर काडून हो मोळो हांवें फुलयला. हांगा हांवें भेंडे रोयल्या प्लस हांवें वाल घातल्या, दुदी घातल्या, चिबडां घातल्या, काळंगां घातल्या आनी आपले तवशी. हांगासर आमच्या सिजनान पळय रोयता ती वालूय रोयल्ली आसा. मेन थींग कितें आसा आमकां हांगासर जर बरो पावस पडत जाल्यार एकदम बरी पीक जाता. प्लस आमच्या सिजनान आमी पडवळी रोयता, दुदी रोयता कोंकणी, मागीर बटाट्याय घालता थोडे पळोवपाक, लसूण घालता आनी जी भोबरां म्हणटा पळय ती घालता. मेन आमचें म्हणटा तें तांबडी भाजी, मुळो आनी सांसवाची भाजी हाका डिमांड चड आसता. गिमाच्या दिसांनी सापेरकर लसूण, बटाट आनी द्राक्षी हे सारकिल्ले अभिनव उपक्रम हातींत घेता. गेल्ल्या वर्सा द्राक्षाचें पीक येता थंय आशिल्लें पूण ताका कीड लागली. पण हांव हार मानचो ना
कीटकनाशक वापरिनासतना हाचेर उपाय काडटलो आनी द्राक्षांचें बरें पीक ताळगांत उगयतलो. सापेरकरान उक्तायलो विश्वास. सुपर मार्केटान मेळपी फॉरेनीची भाजी गिमान फुलताली. म्हज्या गांवठी भाजयेक हिसपा भायर गिरायक आसा अशें सापेरकर सांगता. आतां कितें जाला, जरी तर आतां चड करून हें सगळें हांव करता कशें ऑर्गेनिकाचेर, कितें तितून केमिकल ना, कांयच ना. केमिकल म्हणटा तें मात सुद्दां यूज ना. हें फक्त ऑर्गेनीक. नुस्तें हाडटा, कुसयता, तितून गोबर घालता, गोबर घालून तें मागीर एक 15 दिसांनी ओपन करता, ओपन करून तें ह्या वेपाराक घालता. ताका लागून हेका केमिकल कांयच आसना आनी हें लोकांच्या हेल्थाक सुद्दां बरें आसता. द्राक्षांक कितें जाली, बेल बील येयली, द्राक्षांक जाली, पूण ताका कीड लागली. कीड लागतकच चड रोग नासली, 10 रुपयो हें वाली रोयल्ल्यो तेल्ल्याच्या भाशेन. पूण ह्या वर्सा हांव एटलिस्ट 25 ते 30 त्यो वाली हाडटलो आनी त्यो रोवन ताका नुस्त्याचें उदीक मारतलो. पेस्टरायज करचो ना, पळयतलो की नुस्त्याचें उदीक मारून तर हें सक्सेसफूल जाता जाल्यार हांव तें करतलो. लोक सकाळी फुडें येयलो, बाबा कितें हाडलां हें पयलें. दुदयाची फुलां म्हटल्यार डेलीची ऑर्डर आसता, म्हाका दी तुका दी, म्हाका दी तुका दी. तेन्ना हे जो प्रॉफीट सॉलीड आसा. सरकारान शेतकाऱ्यांक करता ती मजत फावो तितकी ना. सरकारान आपल्यो येवजण्यो सोयीस्कर करपाक जाय. सरकारान बरी मजत केली जाल्यार तरणाटे फुडें येवपाक शकतात. तरणाट्यान नोकऱ्यो फाटल्यान धांवनासतना शेतांत देंवचें आनी भाजयेचो मळो फुलोवचो हो सादो वेवसाय न्ही. हातूंतल्यान बरी येणावळ जोडूं येता अशें सापेरकर सांगता. मेन थींग हांगासर आमकां कितेंय तर गव्हर्मेंटान तर कितें हेल्प केल्लो हेज्यानूय बरो. म्हाजी सुवात हांगा खूब आसा, ती म्हाजे कडेन जाता पळय तितलीच हांवें केल्या. फुडल्या वर्सा हांव येवन बरी करतलो. आतांचे जे पळय यूथ आसा त्या युथांनी आमच्या फाटल्यान हें स्टार्ट करूंक जाय. यूथ धांवता खंय नोकरी करून कसलो फायदो ना. तूं एका विकाक पळय जोडटा तें तूं एका म्हयन्याक जोडटा. आमी एका विकान जर प्रोडक्शन काडलें आमी म्हयन्याचो पेमेंट काडटा. आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता एका सिजनाक 6 म्हयन्यांक 1-2 लाख तरी जोडटा. युथाक हें फुडें सरूंक जाय. कित्याक यूथ तर फुडें सरली ही जमीन आमची उरतली, ना जाली ही जमीन वयतली. ताका लागून यूथ तर आमचे भितर सरत जाल्याच ही जमीन आमकां आनीक कल्टिवेट करूंक मेळटली. पूण फाटल्या दिसांनी बाबुशान बरो हेल्प केल्लो. बाबूश तेजे बायलेनूय बरो हेल्प केल्लो. जेनिफर मुसरत आमचो सरपंच जानू तेणीय बरो हेल्प केला. आनी आदलो आमचो सरपंच अग्नेल डिकुन्या वो तर आमच्या फाटल्यान जाल्लो हें तें करपाक. पूण आतां जालां कितें, हें जें आमकां पळय तें दिता, सारें दिता, पूण कितलें 5 किलो. 5 किलो सारें कांय जायना. जवळ जवळ आमकां 2-3 पोतयो लागता. ते भाशेन तर दीत आमी हेज्यानूय बरें करूंक शकता. गोमंतक टीव्ही खातीर ताळगांवच्यान समीप नार्वेकर. ब्रह्मकर्मळे सत्तरी ब्रह्मदेव देवस्थानाच्या आवाठान थळाव्यांनी वडाचें झाड लायलें. हे वडाचें झाड लावपाक फाटल्यानूय खासा महत्व आसा. पळोवया थळाव्यांनी हे वडाचें झाड कित्याक लायलां तें. ब्रह्मकर्मळे सत्तरी ब्रह्मदेवाचे देवस्थान फामाद. देशात फकत ब्रह्मदेवाची 2च देवस्थानां आसात, एक राजस्थानात आणि दुसरे सत्तरीतल्या ब्रह्मकर्मळेत. ह्या ब्रह्मदेव देवस्थानाच्या आवाठात एक मोठे जुने वडाचे झाड आशिल्ले. ते फाटल्या पावसान वाऱ्यान हुमटून पडले. आता त्या झाडाच्या सुवातेर आयतारा देवस्थान समितीन नवे वडाचे झाड लायला. फाटल्या पावसान हुमटून पडिल्लो वड 200 वर्सां पोन्नो आशिल्लो. ताका धर्मीक महत्व आशिल्ले. तशेंच वडाच्या पुनवेक ह्या वडा कडेन धर्मीक कार्यावळी जाताल्यो.
हे सगळे मतीत घेऊन देवस्थान समितीन आयतारा श्रावण मासात नव्या वडाचे रोप विधिवत पूजा करून लायले. वडाच्या या झाडाखाला आम्ही खेळ्यात. आम्ही व्हड जाताना हे झाड साक्षीदार. देवळाचे विस्तारीकरण, गावात जावपी बदल हे सगळे त्या वडाच्या झाडान पळयल्ले म्हणून थळावे सांगतात. 7 जुलै 2023 रोजी हांगासर एक सुसाट्याचो वारो आयलो आणि 200 वर्षाचो इतिहास सांगणारो वडाचे श्री ब्रह्मदेव मंदिराजवळ असलेले हे वडाचे झाड आडवे जाले. याचे दुःख सगळ्या गांवकऱ्यांबरोबर सगळ्या लोकांकय जालें. पूण हे झाड जे आसा तेचे नाते जे आसा एक वेगळ्या पद्धतीचे नाते आसा आणि हे नाते परत पुनर्जीवित करण्या खातीर आयज सगळे ब्रह्मदेव देवस्थान सेवा समिती तर्फे सगळे ग्रामस्थ आणि भक्तगण जमा जावन हांगासर नवीन वडाचे झाड लायलेले आसा. ह्या झाडाच्या छत्रछायेखाली आमी गावातले सगळे भुरगे वाडले, मोठे जाले. पळोवपाक गेले तर ह्याच झाडान मोठो इतिहास पयला. ह्या गोंयान पुर्तुगीज आयले, ह्या झाडान पयले. हे ब्रह्मदेवाचे जे मंदिर आहा हे मंदिर मोठे जाताना ह्या झाडान पयले. म्हाका दिसता ब्रह्मदेवाच्या पयलीं सुद्धा म्हणजे ब्रह्मदेव ह्या गांवान आमच्या गांवान येवच्या पयलीं सुद्धा हे झाड असले आसतले अशें म्हाका दिसता. एक पळोवपाक गेले आयज नवीन वडाचे झाड त्या ठिकाणी आमच्या सगळ्या गावातल्या लोकांनी येवन लायले. ही खरे म्हणजे ऐतिहासिक घटना आसा. एक लक्षात दवरपाक जाय. वडाच्या झाडाक तशें पळोवपाक गेल्यार वैज्ञानीक दृश्टिकोनांतल्यानय खूब मोठे महत्व आसा. ते हे की जशी तुळस जास्त प्रमाणात ऑक्सिजन दिता तशें ते वडाचे झाड सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजन दिता. आमी पळोवपाक गेल्यार एक लक्षात येता की झाडाक जिवंतपणा आसा. जसो मनशाक जिवंतपणा आसा तसो ह्या झाडाक जिवंतपणा आसा. मनीस कितलोय आधुनिक जाव जर तो सैमाक आणि आपल्या भूतकाळाक विसरलो जाल्यार तो शेणलोच. सैम आणि सृष्टीच्या कणाकणात देव आसा हाची जाणविकाय दवरीत गावातल्या लोकांनी तशेंच देवस्थान समितीन वडाचे झाड रोवन सैमाची जतनाय कशी करप हाची देख दिल्या. सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिणेंत यशस्वी जातले जाल्यार आत्मविश्वास महत्वाचो अशें मत उदकास्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी उक्तायलें. दिवचलच्या शिक्षा विजन संस्थे वतीन आयोजित विद्यार्थी भोवमान सुवाळ्यात मंत्री शिरोडकर मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. आयतारा मुळगांवां जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी हेर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार दिवचल मतदारसंघातल्या 10वी, 12वी आनी पदवी परीक्षेत येस जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. डिसिप्लिन आसा म्हणून ते दवरता येता. फक्त ह्याच प्रोग्रामाक न्ही, सरकाराच्या खंयच्याय प्रोग्रामाक येता तेन्ना केन्ना हांव पावना म्हणून हांव दिलगिरी व्यक्त करता. तुज्या तरी कारणां खातीर आसा प्रोग्राम आसता म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता. स्पोर्ट्स गिव्स यू डिसिप्लिन, गिव्स यू लीडरशिप क्वालिटीज. आर्ट्स, म्युझिक रिक्वायर. आज आमच्या जीवनात स्ट्रेस आसा, इतलो स्ट्रेस आसा की ल्हान भुरग्यांक कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हायपरटेन्शन, एमआर हे प्रॉब्लेम जाता. इतले भुरगे स्ट्रेस घेता. आज जी 11वी 12वीचे तुमचे भुरग्यांचो जर करिक्युलम आसा तो इतको स्ट्रेसफुल आसता. स्कूल जाली, कॉलेज जाली, मागीर ट्युशन जालें, भुरगो पावता हातान परत तो शिकता. येयल्ल्या आयतारा बोकमाडीक एग्जाम्स आसता. दिस इज अ कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड. यू हॅव टू गो थ्रू इट. And that stress and then you develop some physical problems. Education लक्षात घ्या. म्हाका जर तुम्ही विचारले तर सुभाष शिरोडकर तूं आयज ह्या लेवलाचेर पावपाक किंवा ही डिपार्टमेंट सगळें हँडल करपाक वॉट इज द मेन रिजन? म्हाजी शिक्षक आसूं एखादी, पण फाटल्या 50 वर्सां जे ज्या ठिकाणी हांव भोंवलो, जे वचून हांवें पळयलें तो एक्सपोजर आसा पयलीं, दॅट हॅज टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. हांव म्हजी वर्गांत शिकलो, म्हजे कॉलेजीत शिकलो, जे कितें शिकलो पयलीं दॅट इज ओन्ली 10 to 20%. पण म्हणजे एक्सपोजरान जे म्हाका ज्ञान मेळ्ळें, म्हायती मेळ्ळी आनी त्या आत्मसात केली पयलीं, आय वूड ऑलवेज कॉन्ट्रिब्यूट टू दॅट. लक्षात घ्या, घरा कडेन रावपाचें कमी. जात्या तूं पळय देर आर सब्जेक्ट्स लायक मेनी. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता.
आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।